साळावलीच्या उदकान बुडिल्ल्या कुर्डी गावातल्या श्री सोमेश्वर देवाची पूजा गावातल्या कांय लोकांनी मंगळारा केली. सांगेमालातलो कुर्डी गांव सुमार 10 महिने साळावली धरणाच्या उदकान बुडिल्लो आसता. मे म्हयन्यात हे उदक कमी जाले काय गांवचे लोक एकठांय येवन देव सोमेश्वराचो उत्सव मनयतात. 2015 वर्सा सावन मे म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा ह्या सुवातेर हो उत्सव मनयतात. कुर्डी गांवचे लोक जे दुसरे कडेन स्थलांतरीत जाल्यात ते दर वर्सा आपल्या गावात येवन ह्या उत्सवात वांटेकार जातात. मात ह्या वर्सा उदकाची पातळी कमी जावंक नाशिल्ली, ताका लागून सोमेश्वराचो उत्सव करपाक मेळूंक नाशिल्लो. पूण मंगळारा उदकाची पातळी मातशी देविल्ल्यान गांवच्या कांय लोकांनी एकठांय येवन कुर्डी वचून देव सोमेश्वराची पुजा करून देवाचो आशिर्वाद घेतलो. रोड आशिल्लो तो ओपन जालो ना आनी त्या कारणान आमी जे वार्षिक दबाज्यान जो एक सोमेश्वराचो उत्सव करताले तो आमकां करपाक मेळ्ळो ना. ही परंपरा मोडप न्ही आनी कितें तरी ती चालू उरपा जाय ह्या खातीर आज आमी पंडितजीक घेवन वचून थंय एक होम आनी पुजा करून घेतली. एक 50 आमचे जे भावीक आशिल्ले गांवचे ते सगळे वचून आज आमी ती पुजा केली. तुमकां जर तेजे फोटो वगैरे पळोवपाचे आसत जाल्यार तुमी रिमेंबरींग कुर्डी ही फेसबूक पेज आसा तेजेर आमी सगळे ते अपलोड केल्यात. सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी थंय वचचे न्ही, कारण जसो पावस पडला त्या कारणान सगळे आनी उदक वाडलां, कमी जालें ना. तेन्ना सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी कुड्डे वतात जाल्यार सांबाळून पूण उदकाक क्रॉस करून मुखार वचनाकात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.